आज आम्ही प्रेस घेतला जे वेर्ना इंडस्ट्रियल एरियान जी प्रपोज्ड प्लांट गार्बेजाचो प्लांट घालपा आहा तेजेर मिशन मारपाक आयज आमी प्रेस घेतला. आमचे बरोबर लोटलेचे पंच आहा तो मेंबर आहा डेप्युटी सरपंच आहा लोटलेचे सेरिना नगरचो आमी लोटलेचो नांव रामेलो प्रसाद जो फिलीप आमचो नागवाचो एक्टिविस्ट आयरन पंच लोटलेचो जिलो लोटलेचो मिस्टर एडमिन पिंटो नागवा इंजिनियर एक्स सरपंच लोटलेचो मारिया लोटलेचे तशेंच डायना कलिना नुरेचे आनी नागवा केंद्र सो हे आमी सगळे सरावंडींग एका इंडस्ट्रियल एरिया सरावंडींग विलेजीस आहा ते आमी सगळे एकठांय जाल्ले आहा. आतां न्ही हो इशू आहा ऑलमोस्ट फ्रॉम 2017 जेन्ना एक्स सीएम लेट मनोहर पर्रीकर आसा पळय तेन्ना सावन हो इशू आहा आनी तेन्नाच्यान फर्स्ट हो इशू वेर्ना पंचायतान घेतलो आनी तेंचे मेंबरांनी घेतलो आनी तेणी सीएमाक करून तेन्ना सांगलें की बाबा हो प्लांट आमकां हिंगा नाका आनी रिजनूय कितें आहा ती सांगली आनी तेन्ना तेणी इवन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट दिल्ली लेटर बरयली आनी प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाकूय लेटर बरयली. ओके सो मागीर मातशें ते इशू इतलो येनासलो परत 2019 सावन हो इशू परत स्टार्ट जालो आनी तेन्ना आमी आमचो एक्स एमएलए जो विल्फ्रेड डिसा आसलो तेजे बरोबर तेणी अपॉयंटमेंट घेतलो सीएमा कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच तेन्ना आमचो जो वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर आसलो मायकल लोबो आनी सगळे नुवे लोटले नागवा वेर्ना आनी केलोसी हे पांचूय विलेजीचे पंच आनी सरपंच तशेंच हेर मेंबर आमी वचून सीएमाक मेळ्ळे आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें बाबा हे जाग्यार तुमी तो येदो व्हडलो प्लांट 250 टन्स पर डे प्लस 20% म्हणल्यार 300 टन्स पर डे थिंगा हँडल करतले आनी एकूच टायप गार्बेज न्ही इट इज ड्राय गार्बेज वेट गार्बेज आनी लिक्वीड पासून सो कितें जातलें तें आमी तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें आनी तेन्ना एक पंचान आमचें म्हणलें की सर तुमी इन्स्पेक्शन करपा या बट ताका उतर दिलें सीएमान आनी इवन मायकल लोबोन तुमच्या लोकांक जर तो प्लांट थंय नाका जाल्यार आमी कितें येतलें इन्स्पेक्शनाक हें आमकां तेन्ना उतर दिलें आनी मागीर मातशें इशू डाय डावन जालो. आमी तेन्ना एमडीपी मेळ्ळेले डेविडसन मार्टिनाक आनी तांकां सगळें एक्सप्लेन आमी सालिगांव प्लांटारूय गेल्या सो मागीर हो इशू परत आतां न्यू जी असेंब्ली न्यू इलेक्शन जालें म्हणटकीर असेंब्ली इलेक्शन परत हो इशू चालू जालो. तेणी इन मीन टायम तेणी रॅपीड EIA म्हूण केली होती एक्चुली तेणी फूल सिजन आख्खे तुज्या 8 मंथ्साक स्टडी करपाक जाय ते जाग्यार की बाबा असलो प्लॉट येयलो जाल्यार कितें जातलें ह्या जाग्यार बट तेणी ती एक रॅपीड EIA म्हूण केल्ली आनी ती EIA आमचे कडेन थंय आहा आमी RTI घेवन काडल्या आनी ती EIA स्टडी जी केल्या न्ही तेणी ती सारकी कॉपी पेस्ट म्हणून पडटा ते EIAचेर आमी थोडे 1-2 पॉयंट सांगता तुमकां ते EIAचेर वेर्ना प्लांटाक सावन पणजे डिस्टन्स 100 किलोमीटर दाखयता आनी वेर्ना प्लांटाक सावन दाबोली एअरपोर्ट 20 किलोमीटर दाखयता. सो ही आमकां खंयची EIA ती पडटा ही EIA आयगेणी प्लांटाची EIA कॉपी पेस्ट केल्या आनी तेणी SEACC क्लियरन्स घेवपाक एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवपाक ही EIA सबमीट केल्या. आतां ते हितून ते टेम्पल म्हालसा टेम्पल खंय आहा आनी थंयचो गांव खंय आहा कित्याक सगळें दाखयता पूण मेन मुद्दो दाखयना ते रिवर साल कितले पयसो आहा ते दाखयना. तुमकां खबर आसतलें एकूच रिवर गोंयांत जो गोंयांत ओरिजिनेट जाता गोंयांत स्टार्ट जाता तो रिवर साल बाकीचे सगळे जुवारी जावं मांडोळी जावं ते कर्नाटका सावन स्टार्ट जाता हो थोडे महाराष्ट्रा सावन स्टार्ट जाता बट एकूच रिवर आमचो रिवर साल वेर्ना ओल्ड मार्दोल आहा पळय थंय सावन स्टार्ट जाता पावसान ते थंयचें उदक सकयल देंवन येता उड्यार स्प्रिंग म्हणून आहा पळय ते स्प्रिंगा कडच्यान आमलो लेक आहा पळय ते आमलो लेकांतल्यान मागीर फुडें येवन थोडे ब्रांच आवट
जाता कांसावले ते सायडीक वयता आनी हेर बाकीचे मुंबयच्यान बी आमचे माडेल आनी हिंगा खारेबाजार ते सायडीक वयता. आनी आतां पासून मातशें पोल्युशन आहा न्ही, कित्याक इंडस्ट्री लागून. जी इंडस्ट्री आमचे इंडस्ट्रियल एस्टेट 60 लाख आमची ती जमीन तेणी एक्वायर केल्या, जावं नागवा, कोटली आनी वेर्ना गुंजालीची. ते आमकां प्रॉमीस केल्ले तेणी तेन्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणून, तुमच्या पोल्युटींग इंडस्ट्री आसपाना म्हणून. पूण आतां तुमकां खबर आसतली की सगळे तरेच्यो इंडस्ट्री आहा, जावं फार्मास्युटिकल, जावं बॉटलिंग प्लांट, कोकोलाचो, मागीर थंय बेकरी आहा आनी सगळे तरेच्यो इंडस्ट्री आहा. आनी के इंटू तुका इंडस्ट्रियल इंटू 176 कितें बोरवेल आहा, थोडे लिगल थोडे इलिगल. तशेंच सकयल येयला दोंगरा सकयल येयला जाल्यार लोटले जावं केडशी जावं वेर्ना जावं नागवा जावं सगळ्याक स्प्रिंग्स आहा. हे उदक 32 स्प्रिंग्स आहा. हे उदक जे वयर जाता पळय आमचो तो दोंगर आहा पळय तो लॅटरायटीक चिऱ्या फातरतो आनी तितून कित्याक पावसान उदक भरून उरता स्पंजा भशेन आनी मागीर ते इल्ले 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 देंवता आनी ते स्प्रिंगांनी भायर सरता. तशेंच बांय आहा. आमकां त्या प्लांटाक सावन देवोटी आमचे लोटले देवोटी वॉर्ड आहा पळय तो आमचे जे सरपंच आहा तेजो वॉर्ड तो, ते वॉर्डाक नॉट इवन 300 मिटर्स डिस्टन्स आहा. आनी हे सायडीन वेर्ना मोरयेबाट म्हणटा पळय थिंगाय तशेंच 300-400 मिटर डिस्टन्स आहा. आनी थिंगा लोक रावता गांव तो. सो तेंच्यो बांयो आहा, तेंच्या बांयांकूय हे लिचड बी आहा पळय ते मागीर स्लोली तेंची बांयूय पोल्यूट जातल्यो. आनी म्हाका खबर आहा देवटी आमच्या वॉर्डार उदकाचो प्रॉब्लम आहा. लोक बांयचेर आनी लोक स्प्रिंग वॉटराचेर डिपेंड आहा, कळ्ळें न्ही. आनी इतलें न्ही, मागीर हे वेर्ना कमर्शियल वेल्स आहा. वेर्ना सावन एटलिस्ट कितले 10 ते 12 कमर्शियल वेल्स आहा जे टँकर भरून इंडस्ट्रियल एस्टेटाक उदक सप्लाय करता. आनी तुमकां सांगला ते भशेन थंय फार्मास्युटिकल कंपनी आहा जे भायल्यान उदक घेता, तशेंच कोकोकोला बी हे कंपनी भायल्यान उदक घेता. फाल्यां हें उदक पोल्यूट जालें आनी 100% जातलें उदक पोल्यूट जालें जाल्यार ह्यो तुज्यो ज्यो फार्मास्युटिकल कंपनी ज्यो आमचे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनीट ते सगळे भायर वयता मेडिसीन ते कोण घेतलो भायर. तशेंच कोकोकोलाचे सगळे पोल्यूट जातले बाकीचे. पूण हांव कितें म्हणटा इंडस्ट्रीचे सोड, गांवांक कित्याक त्रास, गांवच्या लोकांक कित्याक त्रास, गांवच्यो बांयो हे ते सगळे पोल्यूट जातले. तशेंच थंय सावन जे उदक पावसाचें उदक आहा पळय थंय वाडा तो देवटी गांवांतल्यान आमच्या लोटली गांवांतल्यान सारको खाजनान वयता आनी खाजनानसान जुवारी भितर सरता उदक. बरो व्हडलो वाडतो पावसाचें उदक सगळें भिजलें येता. सो साल पोल्यूट जातलोच तशें तरी जुवारी पोल्यूट जातलो. आनी जुवारी पोल्यूट करता खाजना शेतां आहा तीय पोल्यूट जातली. आमची लोटली खाजना लोक शेत रोयता ती हें पोल्युशन जाता जाल्यार शेत रोवपाक मेळपाना. तशेंच आमी फिशिंगाचेर करता ते सुंगटां म्हणटा तसले पोसता जे आमचे फिशरमॅन भाव आहा ते, तशेंच माणसो आहा. सो सगळे हेंचे धंदे आहा ते पाड पडटाले. सो आमी हांकां क्लियरली सांगला. आनी जेन्ना आमी सालिगांव प्लांटार गेल्ले तेन्ना आमी आमच्या दोळ्यान पळयलां की जे ट्रक गार्बेज घेवन येता पळय तेचे तारपोल भिजलोले आसता. हिंगाय पळयलां आसता, हांवें सॉसिडान कितले फावटी वयता ते पळयलां. तारपोल भिजलोले आनी प्लास्टीक सगळे रस्त्या सायडीन पडत आसता. सो आमच्या गांवांत असली हे गार्बेज प्लांट घालून बरें करता काय आमचे पाड घालपाक चिंतता ते आमकां पडना. तशेंच ट्रकांतले लिचेड पडत आसता, सगळे घाणी पडटा. तुमकां खबर आसतलें आयज मिडियान न्यूज येयला की सालिगांव आनी लॅटरी आहा आमचे कडेन. सालिगांव पंचायतान जी गार्बेज हिंगासान सॉसिडासान सालिगांव प्लांटाक धाडपाचें आसलें ते एका म्युन्सिपालिटी बरयलां, म्हाका म्युन्सिपालिटीक बरयलां की आमी घेवपाचें ना तुमची गार्बेज. सो आमचें म्हणणें इतलें, जेन्ना सुप्रीम कोर्ट म्हणटा आनी तुजे NGT म्हणटा तशेंच हायकोर्ट म्हणटा की सगळे एक विलेज जी आहा ती आपली गार्बेज हँडल करपाक जाय, आपली गार्बेज प्रोसेस करपाक जाय. जावं ती ड्राय गार्बेज MRF घालून नाजाल्यार जे बायोडायजेस्टर वेट गार्बेज कितें आहा ते हँडल करपाक एवरी विलेज हॅज टू डू इट. जाल्यार हे सेंट्रल हेंच सांगलें आमी CMाकूय हें सांगलें तुमी हे जे व्हडले 200 कोटीचे 300 कोटीचे प्लांट घालपाक कित्याक चिंतता. जेन्ना कोर्ट सांगता एवरी विलेज हॅज टू डू देयर ओन थिंग जाल्यार आमकां समजना हे कित्याक करपाक सोदता. एवरी विलेज हॅज टू डू एक गांवान आपली गार्बेज हँडल करपाक जाय न्ही. जाल्यार हे 39 विलेज आतां हो प्लांट आहा तो
39 विलेज ऑफ मुर्मुगांव आणि सालसेट. तसेच 3 म्युन्सिपॅलिटी, कुंकणी म्युन्सिपॅलिटी, वडगांव म्युन्सिपॅलिटी आणि मुर्मुगांव म्युन्सिपॅलिटी. आता मुर्मुगांव आमकां खबर आहा सोड्यार कितें जाल्लें, इतली वर्सां ते सोड्यार डांपा. तशेंच सोसड्यार आमकां खबर आहा हिंगा कितें जाल्लें. म्हाका दिसता ते 40 वयर वर्सां आसले डांपाक, तांकां आजून डांपूय क्लियर करपाक जायना ना म्हणून तो एक बारीक प्लांट घातलो फोमेंतोर. तोय प्लांट फोमेंतोर हँडल करपाक जायना आनी हें जायना, फोमेंतोर बेजार जावन सोडून गेले. आतां MMC कडेन हँडल करपाक जायना तो. जाल्यार येतो 300 टनाचो प्लांट घालून आमची हिंगा वेर्ना आतां सगळो दोंगर काय बरो आहा तो. थिंगा जनवारां आहा, थिंगा मेडिसिनल हर्ब्स आहा, थिंगा स्प्रिंग्स आहा. हिंगा आनी कितें प्लांट घालपाक येता तुमी? हें आमचें म्हणणें की थंय आनी तुमी प्लांट घालूं नाका. तशेंच आतां हिंगा एक मेथनेशन प्लांट घातलो STPचेर, तो पासून ते कडेन चलोवपाक जायना. आनी येदो व्हडलो तो आतां 300 टन पर डे तो प्लांट घालपाक सोदता. आनी आमकां 100% खबर आहा ते फाल्यां इंडस्ट्रीचो एक सगळो गार्बेज आहा ती थिंगा हाडटली. सो आमकां इतलेंच म्हणूं आहा की गव्हर्मेंटा कडेन आमी डिमांड करता, रिक्वेस्ट करून जालें आमचे खूब वर्सां जालीं रिक्वेस्ट करून आमी डिमांड करता हो प्लांट म्हणटा तो तेणी स्क्रॅप करपाक जाय. नाजाल्यार फुडलें मागीर कितें आहा तें आमचे गांवचे लोक मागीर रस्त्यार येतले आनी कितें करतले तें आमकां खबर ना. कित्याक आमी ग्राम सभात 1 फावटी न्ही 2 फावटी 3 फावटी रेजोल्युशन घेतलें. हें आतां 2019 चालू आहा रेजोल्युशन घेवपाक की आमकां असले प्लांट हिंगा नाका. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन पळय आहा पळय तेजें तुमी हें पयलें कॉन्स्टिट्युशन पयलें जाल्यार तेजेर कितें आहा तेंची ड्युटी आहा विलेज पंचायतांक हेल्प करपाक, म्हणजे तेंचो गार्बेज आहा हँडल करपाक हेल्प करपाक, ट्रेनिंग दिवपाक वा तेंकां हेल्प करपाक. सो हांव म्हणटा गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट इंस्टेड ऑफ येदे व्हड प्लांट घालपाक भोंवता ते तुमी विलेज पंचायतांक हेल्प करा मरे. गार्बेज हँडल करपाक प्रोसेस करपाक एक गांवान आपलो प्लांट घालून तें करनी तुमी हें कितें करपाक वयता. आनी आमकां तो MD सांगता जेन्ना आमी घाण मारतले आनी हें तें सांगलें तेका तो MD सांगता थंय आमी चॉकलेट फॅक्टरी घालता काय. दॅट मिन्स इज एक्सेप्टींग की चॉकलेट फॅक्टरी ती बरवास येवपाक घाणून येतली थिंगा. सो आमची कितें ऑलरेडी थिंगा इतल्यो कितले ऑलमोस्ट 500 फॅक्टरीज जाल्या आनी आमकां ऑलरेडी त्रास जाला भरपूर. आनी ते 1 लाख स्क्वेअर मिटरान येदी व्हडले गार्बेज प्लांट करपाक सोदता अशें की आमकां सारके प्रॉब्लम जातलो. सो आमचे कशेंच जावपाक दिवपाना हें तर 100% सांगता आमी. आमचे गेले ते MLAनी असेंब्लीन काडलेले क्वेश्चन आनी हो जो करंट MLA आहा तेणेय आमी तेजे कडेन गेल्ले आनी तेणेय क्वेश्चन काडला मान्सून असेंब्लीन तेणें काडला आनी तेणेच आमकां वयल्यान आनी एडिशनल पॉयंट सांगला आमचे MLAन की हे एअर फॉनल झोनान पडटा म्हणून. जे एअरपोर्ट आतां डबल एअरपोर्ट आहा पळय तेजे एअर फॉनल झोन म्हणजे हार्डली म्हाका दिसता 10 किलोमीटर to 10 किलोमीटर आसतलो एअरपोर्ट आनी थंय लँडींग जाता ते सारके तेच झोनान जाता. सो थंय गार्बेज बी जाता जाल्यार फाल्यां बर्ड हीट जावपाचें. आनी ऑलरेडी थिंगा एक तुमकां खबर आसतली नेवीचो प्लेन क्रॅश जाल्लो थिंगा सेम एरियार नेवीचो प्लेन क्रॅश जाल्लो. सो बर्ड हीट जावन थिंगा प्लेन क्रॅश जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. सो इतले आमकां त्रास जातले प्लांट येयलो जाल्यार आमकां समजना हेंकां कित्याक हेंचे तकल्यान वचतलें. सो गव्हर्मेंटाक आमचो डिमांड आहा तो प्लांट तेणी स्क्रॅप करपाक आनी आमी कशेंच येवपाक दिवपाना तुका. शॉर्ट करा 2 मिनटांनी करा. My name is John Philip Pereira. I was a resident of Nagpur. नवीन सांगतात ते भशेन 39 villages, 3 municipalities garbage, wet and dry आमचे वेर्ना इंडस्ट्रियल एरियान भितर सोडतात. आतां जे रूट आहा ते इंडस्ट्रियल एरियान भितर सोडपाक इन प्लॉट U06 ते आमचे गांवचे बारीक रस्त्यांतल्यान वयर वयतले टू द सायड आनी ते रस्ते आहा ते नॉट इवन 3 meters. दिसाक 120 ते 150 ट्रक एक बारीक रस्त्यांतल्यान वयर सरतले टू द सायड. म्हणटूच हो एक मेजर इश्यू जावन आहा. आतां सद्याक वेर्ण्यान एक तेंचो ड्राय वेस्ट शेड आहा जे बोर्डान एक्वायर केला फ्रॉम IDC आनी तितून काणकोणचे फोंडेचे ऑल विलेजीस फ्रॉम सावथांतल्यान थिंगा ते स्टोरेज करता ऑफ वेस्ट ड्राय वेस्ट. ते सेग्रिगेशन पासून करपाक टायम ताका टायम ना. 31 ऑक्टोबर हांव पर्सनली गेलो ते चोवपाक
ती सगळी गार्बेज भरल्या तिने जागो ना सोडपाक स्टाफ ना काय ना आणि बसली नको फक्त आनी ट्रक आनी भितर सोडूंक लागले जाल्यार आमचें कितें जाता. सेकंडली वास सालिगांव आमी 2017 सांगताले जावपाक आमी जाले आयज पेपराचेर वाचलो तुमी आनी हे जो तो ट्रक ते विलेजींतल्यान गांवांनी व्हेरी थिकली पॉप्युलेटेड एरियान जो तो तुमी ते गाडयो हाडटा ते वटेंतल्यान आमचो स्टेट बिकॉज हे आनी एक पॉयंट कित्याक हे ऑब्जेक्शन आमच्या लोकांचें की आमचे गांवचे हिंदुजान नाका आनी हो प्लान आमकां बेर्डेकारां नागेकारां आनी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी इन्क्लुडींग केरोसीन तेणेय रेजोल्युशन केलं ग्रामसभान 30 तारखेक तांकांय ती तो प्लान नाका. आमचे रस्त्याचे डेप्युटी सांगू सांग भाई नाव सांग. सेलिना ब्रागांचा रोटेचे डेप्युटी सरपंच ही आमगे वेन्या गार्बेजाची आमकां नाका हें आमी रेजोल्युशन घेयलोलें न्हू 2019 ती आमकां नाका म्हणून हें केलो लवकरच केलो आनी तशें आमी आतां ग्रामसभा उबी केला रेजोल्युशनू आमकां नाका म्हणून ती लोकां जाय ते भाशेन आमी करपाक जाय आनी सो आमी आतां लोकां बरी आसतली लोकां जाय ते भाशेन हांव वागूंक हें करपाक.